प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शुभ वर्तमान जावन आसा लुकाचो 16 वोट 43 ते 49. लूक चॅप्टर 6 वर्सेस 43 to 49. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. बरें झाड वायट फळ दी इच्छें ना, न्हय म्हूण वायट झाड बरें फळ दी इच्छें ना. ताच्या फळा प्रमाणे दर एक झाड ओळखूंक मेळटा. कांट्यांची कोणे अंजिरां काडल्यात म्हूण ना, न्हय म्हूण सोरांट्यांच्यो कोणेच दाखू काडूंक नात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरें काडून दाखयता. वायट मनीस आपल्या वायट भांडारांतलें वायट काडून दाखयता. तर काळजांतलें बरोवन वता तेंच तोंडांतल्या उतरांनी व्हांवता. दोग घर बांदपी. म्हाका तुमी सोम्या सोम्या म्हणटात आनी हांव सांगता तें करिनात. कित्याक जी कोण म्हजेशी येतात, म्हजे उतर आयकतात आनी त्या प्रमाणे चलतात, ती सगळीं कोणा सारकी तें सांगता. घर बांदतेल्या एका मनशा सारकी ती. ताणें खोल खणून खळपाचेर बुन्याद मारली. हांव आयलें तेन्ना त्या घराचेर उदकाचो लोट बसलो, पूण तें आलोवंक जावंक ना, कित्याक तें घोट बांदलेलें. आनी जी कोण आयकतात पूण कांयच करिनात, ती बुन्याद मारिनासतना आपलें घर दोतोरे बराबर बांदतेल्या मनशा सारकी. हांव येवन ताचेर उदकाचो लोट बसना फुडें तें रोखडेंच मोडलें आनी ताचें सारकें घट्टाण जालें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शुभ वर्तमान आमी आतांच वाचलां, तातूंत जेजू कितें म्हणटा. ह्या 44 वडीन तो म्हणटा, म्हाका तुमी सोम्या सोम्या म्हणटात आनी हांव सांगता तें करिनात. कित्याक तुमी म्हाका सोम्या सोम्या म्हणटात आनी हांव सांगता तें करिनात. कित्याक? आनी तेजे फुडें तो आमकां एक वोपार घालता. तो म्हणटा, जीं कोण ताजें उतर आयकतात, ताचें उतर आयकून तें उतर पाळटात, तांचें जिवीत एका बरे घट बुन्यादीचेर बांदलेलें आसलें जिवीत. आनी केन्नाय कसलें वारें येयलें, कसलें त्रास येयलो, आमी केन्नाच त्रासान पडची ना, कित्याक तें घर एका बरे घट बुन्यादीचेर बांदलेलें आसा. पूण भाव भयणीनो, जीं कोण जेजूक म्हणटात सोम्या सोम्या, पूण फकत उतर आयकतात, वय मिसाक वेतात आयताराची, थोडीं जाणां सदांकाल वेतात मिसाक, तेर्स कोत्तात, मागणें कोत्तात, देवस्पण कोत्तात, नोवेनां कोत्तात, उपास कोत्तात, पूण उतर पाळिनात, फकत धर्म कोत्तात. जेन्ना वादोर येता, त्रास येता, कसलेंच आळकोळ येता, आतां सगळें तांच्या जिवितांत मोडोन पडटा, कित्याक तांची बुन्याद घट बांदलेली ना. आनी आयज भाव भयणीनो, इग्रोज मातयेन आमी जेन्ना इग्रोज मातयेन आसा, आमी खरेपणी आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया. आमचें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदलेलें आसा, वा फकत आमी धर्म कोत्ता? वय आमकां वचोंक जाय आयताराचें मीस करपाक, सदांकाल मीस करपाक वचोंक जाय, आमी तेर्स कोत्ता, आमी मागणें कोत्ता, पूण खरेपणी आमचें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदलेलें आसा? आमी तें उतर जें आयकता, त्या उतराची आमकां सजमणी मेळटा, तें उतर सजमणी घेवन आतां आमी तें उतर पाळटा काय? आनी जेजू म्हणटा, तुमी म्हाका सोम्या सोम्या म्हणटात, पूण हांव सांगता तें तुमी कोत्तात काय? वय तुमी आयकतात, खूब शर्मांव आयकतात, हो म्हणटा तो, पूण आमी कोत्ता काय? आनी भाव भयणीनो, जो कोण उतर आयकता पूण तें उतर पाळिना, तो आपणाकूच फटयता. जाकोबाचो 1:22 म्हणटा, फकत देवाचें उतर आयकनाकात, पूण तें उतर पाळात, करात, कित्याक तुमी फकत आयकत जाल्यार आनी करिना जाल्यार तुमी तुमकांच फटयतात. भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्यान जाकोबा वरवीं हें उतर कित्याक आमकां सांगलें? कित्याक सांगलें की आमी आमकांच फटयता म्हणून? कित्याक भाव भयणीनो,
जो कोण देवाचें उतर आयकता, वय आतां हें दिसपट्टेन देवाचें उतर खूब जाणां आयकतात, खूब जाणां म्हाका सांगतात, वय ब्रदर बरें तूं धाडटाय तें, धाडिना जाल्यार मातशें पोत्तून धाड, मातशें कितें कित्याक धाडूंक नाय. पूण भाव भयणीनो, फकत आयकलें जाल्यार हें उतर, पूण तें उतर पाडूंक ना जाल्यार कसलोच फायदो ना. आमी कितलें उतर आयको, कितले प्रेगादोर आयको, कितले शर्मा आयको, कितले रितीराक वचूं, पूण तें उतर आमी आयकून तें पाळिना जाल्यार कसलोच फायदो ना. आमी आमकांच फटयता, आमी केन्नाच आमचें थारोन जावचें ना. पूण ज्या दिसा आमी उतर आयकता, त्या उतराची सोजमणी घेता, आमकां सोजमणी मेळोंक ना जाल्यार आमी प्रश्न विचारता. आनी दुसरें म्हणल्यार खूब लोक प्रश्न विचारतात, तांकां कितली बरी कसली शिकवण मेळ्ळ्या पयलीं चुकीची, आनी तांकां आतां कितें सत्य मेळ्ळें जाल्यार ती आतां प्रश्न विचार, कित्याक तूं अशें म्हणटाय, कित्याक तूं तशें म्हणटाय, कित्याक अशें सांगताय, कित्याक आमकां सांगलां अशें. आनी देखून बाबण ती आतां सोजमणी घेवपाक तयार ना, धर्मा वरवीं आपलें जिवीत चलोवंक सोदतात. आनी आतां त्या उतराची सोजमणी मेळो नासतना आतां फकत आयकतात आनी फकत आपलो वेळ पिड्यार करून आतां तांचें जिवीत सारकें देवाचें जावंक जायना. कित्याक आतां तांकां ती संवय जाल्या जें आयकलां, जें मनान भरलां तेंच करपाक. तर आयज भाव भयणीनो, आमचें मन उक्तें करया, आमचें काळीज उक्तें करया. जें देवाचें उतर आमी आयकता, त्या उतराची सोजमणी घेवन आमी तें उतर पाळूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. जीं कोण तें देवाचें उतर कोत्तात आनी तेन्ना जेजूक सोमया सोमया म्हणटात, तांकां खरेंच तांचें तारण जातलें, एक दीस सर्गीचें सूख भोगूंक पावतलीं. आनी तेजे पयलीं आमी दुसऱ्यांक पासून जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक, तांकां शिकोवन दिवपाक आमी वावुरतले. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी हें देवाचें उतर जें आयकता, दिसपट्टें देवाचें उतर आयकता, हें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरुया, ताजेर नियाळ करुया. आनी तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाडून तें करून जैतिवंत जिवीत जिवंक, एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक, एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक, दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.